फाटले 4 म्हयने पगार मेळूंक नाशिल्ल्या पेडणे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांक बेगोबेग पगार दिवचो अशी मागणी वास्कोची समाजीक वावुरपी तारा केरकरान केल्या. इंटक फुडारी अजित सिंह राणे वांगडा पेडणे पालिकेक भेट दिवन तारा केरकरान थंयच्या परिस्थितीची पळोवणी केली. उत्पन्न वाडोवपा खातीर पालिकेन यत्न करचे अशें तांणी मागलां. तांकां पयलीं रिक्वेस्ट की तेंच्यांनी जें बी काम आसा तें काम चोखपणां करपाचें. 3 दिसाची सर्टिफिकेट 2-2 म्हयने जाले तरी ती सर्टिफिकेट दिना. अशें करून लोकूय हें जाता. जे पयशे येवंक जाय हाडूंक जाय ते हाडपाक ना. नोटीस दिवंक जाय ते नोटीस दिना. रेजोल्युशन पास करूंक जाय रेजोल्युशन पास केलें मागीर ती लोकांक धाडपाक जाय ती धाडिनात. सुशागात रावतात. असली कामां करचें न्हू. म्हणून हेतून कितें जाता स्टाफ आनी कॉन्सुलर हेच्या भितून मतभेद जाता आनी ही सगळी फुटाफुटी जाता. तो काँग्रेस तो बीजेपी म्हज्या मतान कोण काँग्रेस बीजेपी न करता जर आतां म्हाज्या आमच्या फ्रेंडान राणेन सांगलें त्या भशेन की सगळ्यांनी जर एकोटीन जर काम केलें म्युनिसिपालिटी सोनेपीस वागा अशें जावन हें काम बरें जावंक शकता. फक्त हाऊस टॅक्स आनी ते गाडे आनी येणे पण एका म्युनिसिपालिटीक इन्कम येवचो ना. तो जो पेडण्याचो जो टावन हॉल जो म्युनिसिपालिटीच्या मालकीचो आसा तो जर रिपेर केलो थंय मार्केट बरें व्हडलें जर कॉम्प्लेक्स केलें जाल्यार कितलेशेच शॉपां भाड्यान दिवन कितलोसो इन्कम येवं शकता. आनी हेंचो 30 लाख कितें पॅकेज आहा पळय सॅलरीचो तो इजिली हें जातलो. त्या कामाक बरेच म्हयने तांकां पेमेंट मेळूंक ना. आनी एखादो काम करता तेचो जेन्ना ताका पेमेंट मेळना त्यातले ते टायमली जर पेमेंट मेळना न्ही टायम ऑफ फिजी कशें दिसता तो पेमेंट कोणी तरी हाडून दवरला म्युनिसिपालिटी कडेन फंडच ना मुळात म्युनिसिपालिटी कडेन कसलेच म्हणजे जो तेंचो पेमेंट घालच्यासाठी जो रेव्हेन्यू करपाक जाय एकट्ठा करपाक जाय ते रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाचे सोर्सीस ना काय कितें. आयतारा मेघालया आड जावपी संतोष ट्रॉफीच्या मॅची खातीर किंगफिशर गोवा फुटबॉल टीम पुराय सज्ज जाल्या. कांय जाणांक मातशी दुखापत जाल्या पूण ताचो मॅचीचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें प्रशिक्षक मॅथ्यू डिकॉस्तान प्रुडंटाक सांगलें. शुक्रारा जाल्ले मॅचींत उत्तर प्रदेशाक हरयतकच गोंय आपल्या ग्रुपान पयल्या नंबरार आसा. Any injury problems you are fearing? Any injury problem? Nothing is Jaisal Kalner. I was talking about Jaisal. Jaisal is having some slight problem with his ankle. He's having a slight problem with his ankle, left ankle. Okay, so only one player. He's having a slight strain on his thigh. Okay. Overall, what is your mood in the camp right now for tomorrow's match? How are the boys feeling? The mood is very upbeat here. The boys are, very energetic and they are giving their best. Even yesterday, they were all over them. Okay. And yesterday's victory came a little late. You have the winner coming a little late, but nevertheless, you all won. Any pointers you saw in the boys in yesterday's match that you want to tell them today to improve for tomorrow's match? Yeah, definitely. Scoring. We missed a lot of chances yesterday, so we have to work on that department. Okay. And Bengal have also lost their match, so that seems to be the tournament seems to be sort of wide open. Anything could happen. How grounded are you keeping the boys, and what are you telling them at this stage, especially as a coach when you don't have much time between two matches? Like you just now said, the scoring they have to convert all their chances. How much of pressure are you under as a coach, because you have very short time between the matches to work on certain aspects, given they are very young? But then we have to adjust to this situation. We will just tackle one game at a time. That's our main thing. I just want to focus on just one match, not to put in their minds that a long way we have to go on like that. And what do you feel are your chances for tomorrow's matches? Any predictions in your mind, or you feel a win or a loss? Anything in your mind right now? Everything is doing a good. What we saw yesterday, Meghalaya and Manipur, both the teams are good. So we'll try our best to put our best foot forward and win that match. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचेत्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.